रस्त्यार भोंवपी भटक्या गोरवांचो सांबाळ करपाक नगरपालिकेन केंद्र उबारचे अशी येवजण सरकारान चालीक लायल्या। मात ह्या येवजणेचो लाव फाटल्या कितल्याशाच तेंपा सावन गोरवांच्या संवर्धना खातीर चलोवपी गोशाळेक मेळचो अशी मागणी गोशाळा पदाधिकाऱ्यांनी केल्या। ह्या विशीं गोशाळेन वाळपय नगरपालिकेक प्रस्ताव धाडिल्लो आनी पालिकेन हो प्रस्ताव भायर उडयलो अशें गोशाळेच्या फुडाऱ्यांचें म्हणणें आसा। आताचे आमचे जे पशुसंवर्धन मंत्री माननीय रमेशजी तवडकर यांच्यानी हो विषय लावून धरलो आणि त्यांच्यानी गोवा स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम म्हणून आम्ही त्यांना दिले। हे केल्यानंतर त्यांच्यानी स्पेशली फॉर कॅटल ही केली, जी रस्त्यावयली सगळी गोरवां आसा किंवा जी ॲक्सिडेंटल जाता, जी अपघातग्रस्त आसा त्यांना उपचार आणि ते करत असताना सरकारकडे काय व्यवस्था ना, पण आमच्या सारकेले NGO संस्थांक त्यांच्यानी मदत करपा खातीर फुडें येवचे सगळ्या संस्थांनी म्हणून ही स्कीम केली आणि आम्ही त्याचो वेळोवेळी पाठपुरावा केलो। भितरल्यान आमकां थोडेशे जे कॅटल्स हाडल्या उपरांत तांकां थोडेशे चाऱ्या पाण्याची जी व्यवस्था आसा ती आमकां ह्या स्किमी माध्यमांतल्यान जातली। आणि ही स्कीम दिवप सरकारची कितें काही हें आसता की स्कीम दिताना डायरेक्ट ती NGOक दिवप ना, कारण तितून त्यांचे कंडिशन आसता। म्हणून त्या वेळार ही स्कीम म्युनिसिपालिटी आसा किंवा त्या भागात जी पंचायत आसा त्यांच्या माध्यमांतल्यान ती आमच्या कडेन पावप। म्हणून ही जेन्ना स्कीम जाली, आमी मार्चाची 23 तारीख, म्हणजे हो महत्वाचो विशय, मार्चाची 23 तारीख आमी आमचो जो प्रपोजल आसा फूल जय श्रीराम गो संवर्धन केंद्र म्हणून आमी सगळे कागदपत्र सोपस्कर पूर्ण करून वाळपयच्या नगरपालिकेक सबमीट केलो आमचो प्रपोजल। ह्या प्रपोजल इतलोच आसलो की रस्त्या वयले आमच्या कडेन गोंयभरांतल्यान गोरवां येता, वाळपयची येता, काणकोण पासून फोंडा, बिचोले, म्हापसा, पणजी सगळ्या कडल्यान येतात लोक। चडांत चड लोक आतां आमी तांकां अपील केल्या उपरांत ते लोक हाडून पावयतात आणि हांगा आमी मागीर तांकां जाता तशी ट्रिटमेंट करता। पूण ही स्कीम अशी आसली की ह्या स्किमीन जी येयल्ली आसा सगळी गोवंश तांकां चाऱ्या पाण्या खातीर मदत मेळटली, कारण सरकार कडल्यान आज पर्यंत 2008 ते आज 2016 जाली एकूय पयसो आमकां ह्या कॅटला खातीर मेळना आणि त्या खातीर ही स्कीम आमकां सगळ्या संस्थांक किंवा ही पंचायत किंवा हांकां बी युजफूल आसली। पूण दुर्दैव अशें की हे जे बसल्यात ते सगळे नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक यांचो आमी निशेध करता, कारण तेंच्यांनी 23 मार्च ह्या दिसा दिल्लो प्रपोजल आज तांच्यांनी आमकां 26/9 म्हणजे जवळ जवळ पयर सप्टेंबराचे एंड ऑफ तेंच्यांनी आमकां रिप्लाय धाडला की तुमचो जो प्रपोजल आसा तो आमी कन्सिडर करूं शकना, वी आर इंट्रस्टेड आणि आमी करूंक सोदता। तुम्ही जर करूंक सोदतात जाल्यार तुम्ही करचे। आमी त्यानंतर मिनिस्टरा कडेन मिटींग घेतली, मिनिस्टरानू तांकां थंयच्यान दिले, मिनिस्टराचो पी आसा OSDनू फोन करून नगराध्यक्षा कडेन उलयलो की तुम्ही करूंक सोदता तुम्ही नवो प्रपोजल धाडा, पूण जय श्रीराम गो संवर्धन केंद्रान जो प्रपोजल धाडला तो तुम्ही आडोवन दवरूं नाकात। रिजेक्ट करूं नाका प्रपोजल, पूण जेन्ना आयज हो प्रपोजल आमकां आयलो आनी त्या प्रपोजलाचेर हांवें आमच्या कावन्सिलाक मांडलें आनी कावन्सिलांचो डिसिजन अशें जालें की रिजेक्ट करपाचो ना, पूण तो प्रपोजल जर आमी घेतलो आनी तो प्रपोजल सेंड टू द मॅनेजमेंट स्कीम वाळपय म्युनिसिपल कावन्सील कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम 2013 डायरेक्टर ऑफ एनिमल हस्बंड्री वेटनरी सर्विसीस गव्हर्मेंट ऑफ गोवा पंचिंग गिविंग द अप्रुवल कळ्ळें तुका। आनी ह्या हेजेर आमी आतां तो प्रपोजल एनिमल हस्बंड्रीक धाडपाचें केल्लें आसा, पूण आमकां एक प्रपोजल जर घेतलो जाल्यार तो एकूच प्रपोजल हांगा वाळपय जातलो। ताका लागून ती बेनिफीट कावन्सील म्हणपाक लागलें की आमी आमचे कडेन जागो बी उपलब्ध आसा तेन्ना तो प्रपोजल आमी घेवप, तो रिजेक्ट करूंक ना। जागा बी आमचे कडेन आसा, ताका लागून तो आमी तें डिसिजन घेवन तांकां लेटर धाडलें। हे विशीं वाळपय नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष रामदास शिरोडकार हांकां विचारले तेन्ना पालिका स्वबळाचेर अशें केंद्र सुरू करपाक सोदता आनी ताजे खातीर फाल्यांच्या बसकेंत भासाभास जातली अशें तांणी सांगलां। आरडेक्स कोवती वाळपयच्यान दिनेश करपे। जर तर आमकां दुसरो प्रपोजल जर एक अशे 2 प्रपोजल जर घेवपाक मेळटा जाल्यार आमी हरकत ना दिवपाक, अशें कावन्सिलान थारायल्लें आसा। जर तर कावन्सील डिसिजन जर ओके जाता आनी म्हाज्या म्हणण्या प्रमाणे जर 2 मेळटा न्ही जाल्यार आमकां कांय हरकत ना ताका दिवपाक। अशें ते हेजेर आमकां डायरेक्शन येयला की एकूच हेका तुमी एकूच घेवपाक म्युनिसिपालिटी एकूच म्युनिसिपालिटीक एकूच प्रपोजल मेळटा। ताका लागून सगळ्या कावन्सिलांनी अशें थारायलें की आमी तितूंतल्या भितर आमचे बी सद्या वाळपय तेंचो आमकां सहकार्य आसाच, प्रॉब्लम कांयच ना। तेंच्यांनी वेळोवेळी आमकां सहकार्य केल्लो आसा आनी रिजेक्टूय बी आमी तो करूंक ना प्रपोजल। आमी फक्त आमी करता म्हणून प्रपोजलाक आमी लेटर धाडलें की वाळपय म्युनिसिपालिटी इंट्रस्टेड आसा त्या प्रपोजलाचेर।